माय मोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपळाचे हेडलायन्स. गुढीपाडवा ग्रामसभेत लोकांनी आदल्या पंचायत संस्थेचेर खर कारवाई करपाची केली मागणी. जी सध्या अस्तित्वात नाशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिता खंय देखून गंभीर हुस्को जाला निर्माण. गोयच्या रस्त्यांचेर अपघात अखंडपणान चालूच. मुळाव्या साधन सुविधा अंमलबजावणी आणि जापसालदारकेविशीं अस्वस्थ प्रश्न निर्माण. केन्ना लागतलो फुल स्टॉप? लोक पळयतात वाट. गोंयांत चोरी, घरफोडी आणि लुटमार हांचो अस्वस्थ करपी खिणांचो हुवार. जर ख्यास्त खरी आसली आनी भय आसलो जाल्यार गुन्यांवकार खुलेआम गुन्यांव करपाचे भंय. लोकांचो खोचप प्रश्न. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे रस्ते दिसान दीस घातक जायत आसात. अशें तुमकां दिसले जाल्यार तुमी ताची कल्पना करिनात. अपघात अखंडपणान चालू आसात. मुळाव्या साधन सुविधा अंमलबजावणी आणि जापसालदारकेविशीं अस्वस्थ प्रस्न उप्रासतात. बिट्स पिलांनी गोंय कॅम्पसा लागसर जाल्ली ताजी दुखद घडणूक ही राज्यांतल्या रस्त्याच्या सुरक्षीततायेची याद करून दिता. गोंयभर रस्त्यार जावपी अपघातांचो हुवार मंद जावपाची लक्षणां दिसनात. रस्त्याच्या मुळाव्या साधन सुविधांचो आधुनिकीकरण करपाविशीं सरकार उलयता जाल्यार जमनी वयली वास्तवताय सामकी वेगळी काणी सांगता. उण्या उजवाडाचे रस्ते हो एक मुखेल हुस्को उरला. जायत्या रस्त्यावयल्यो लायटी एक तर कार्यक्षम नात वा पुरायपणान शेणल्यात. जायत्या जंक्शनांचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे अस्तित्वात आसात पूण चडशे वापरात ना. जाका लागून येरादारी उल्लंघनाचेर नियंत्रण दवरपाक वा अपघाता उपरांत गुन्यांवांचेर आळाबंद व्हडलीशी हाडपाक मदत जायना. येरादारी संकेत म्हत्वाच्या जंक्शनाचेर बसयतात तरी लेगीत तांचे विसंगत कार्यक्षमताय येरादारी पुलीस कर्मचाऱ्यांक हाताळणीन गर्दी व्यवस्थापन करपाक बाध्य करता. चड करून स्वताची सुरक्षीतताय धोक्यात घालता. येरादारी चालना विक्रमी पावंड्यार जारी जावपाक लागल्यात. शिस्त वा रस्त्याचे परिस्थितीत उणीच दिसपी सुदारणा आसतना लेगीत हे घडटा. पिवप आनी गाडी चलोवपाचे केशी चड गती आनी अल्पवयीन भुरग्यांक लेगीत वाहन चलोवपी जायत्या वाठारांनी नियंत्रणा बगर चालू आसात. कागदाचेर नेम अस्तित्वात आसतना जमनीचेर अंमलबजावणी दुबळी दिसता जाका लागून धोक्याची वागणूक नित्य नेम जावंक मेळटा. फोंडकुलांनी भरिल्ले रस्ते पीडब्ल्यूडी आनी नागरी संस्थांनी वारंवार खणप आनी पुनर्स्थापना कामाक कळाव जावप हे अराजकात आनीक भर घालतात. बेकायदेशीर रस्त्या कुशीक पार्किंग, जड वाहनांचो बेपरवा हालचाल आनी नियंत्रणा नासतना अतिक्रमण पयलीं स्थान आशिल्ले रस्ते आनीक अरुंद करतात जाका लागून दिसपट्टे येरादारी असंभाव्य धोक्याचे वाठार जातात. बिट्स पिलांनी गोंय कॅम्पसा लागसर NH-17 बीचेर जाल्ल्या ताज्या घातक अपघातान ही खर वास्तवताय रेखांकीत केली. सुरवेग पळून गेल्या वेगान वचपी जड गाडयेन धप्पो दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी मनशाक मरण आयले. पुलिसांनी थंयच्यान धांवून चौकशी सुरू केली. उपरांत आरोपी ड्रायव्हर वेर्ना पुलिसां मुखार शरण आयलो. अपघातांनी जीव घेवपाचें काम चालूच उरता तसो प्रस्न उप्रासता. नित्य प्रतिसादांची सुवात निर्णायक कृती करचे पयलीं व्यवस्थेक आनीक कितले शिटकावणी जाय. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुझैफ शेख. गुढीपाडवा ग्रामसभेत लोकांनी आदल्या पंचायत संस्थेचेर खर कारवाई करपाची मागणी केली. जी सध्या अस्तित्वात नाशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिता. खास करून बगर विकास वाठारांनी कांय जाणांनी पाणथळ वाट्याचेर रिटेनिंग वॉल बांधल्यात जाका लागून उदकाचो प्रवाह आडवपाक शकतात. पावसाच्या दिसांनी पारोडा पूल दर वर्सा व्हांवता. लोकांनी बांदिल्ल्या राखणे वण्टीक लागून अश्यो आडमेळी येवपाक शकता. अश्यो बांदावळी मोडपाचे आदेश जारी करचे अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. सध्याचे पंचायतीन कसलीच कारवाई केली ना जाल्यार त्या मंडळाक पदावयल्यान काडून उडयतले अशी लोकांनी शिटकावणी दिल्या. आम्ही तुमचेर एक विश्वास दवरून तुमकां निवडलेले आणि तुम्ही जर समज ते अपात्र आसात किंवा तुम्ही अनफिट आसात तुम्ही रिजायन. आड्डेचो गांव म्हणजे हुंवाराक फामाद आसा आणि हुंवाराक फामाद आसा ही कुशावती न्हंय वर्साक 2-3 पावटी तरी बुडटा. आणि आतां जर समज हेणी ते ब्लॉक आनी कॅचमेंट एरिया भितर जर समज तेणी फील केलें जाल्यार हे सगळी उदक आसा पळय न्ही ते इगर्जे भितर वतले, गांव बुडटलो, शेतां बुडटले आनी आमकां व्हडलें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा. ह्या खातीर आमी तांकां सांगलें की तें जें कितें डिस्ट्रक्शन जालां किंवा तें फिलिंग जालां किंवा एनक्रोच करून जी दुर्ग काडल्यात ती सगळी दुर्ग तितल्या कॅचमेंट एरियाची आसा ती सगळी बंद करची म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तेणें रेजोल्युशन घेतलें की हे जें आसा पळय न्ही ते आमी तांकां 8 दिसां भितर शो कॉज काडून आमी फुडलो कारवाई करतले म्हणून. दुसरी गोश्ट कितें आसा, दुसरी गोश्ट जी पळय घरां
शेतान इरेक्ट नासतना नो डेव्हलपमेंट झोन नो डेव्हलपमेंट झोन किंवा एग्रीकल्चर लँडा भितर ज्या नंबर दिल्या विदाउट एनी हाऊस घर ना थंय जाल्यार ताजेर बी कारवाई कर म्हणून आमी सांगता. तिसरी गोष्ट म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपाक जर समज एक कोणालें घर आसा जाल्यार ते घरा भितर दिवपाक टेस्ट रिपोर्ट जाय पडटा मागीर सगळें तांकां ते प्रोसिजर दिवचें पडटा. पूण ह्या लोकांक तेणी कशें दिलें हे इन्क्वायरी कर आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ते इंजिनियर कन्सर्न आसा त्या ऑफिसाक बरय म्हणटा. म्हणजे हेजे प्रमाणे तेंचे रेजोल्युशन घेतलें आनी हें जर समज घेतलें तर जाय जर समज तुमी करना जर जाल तर जाय आनी तुमचो जर समज हो कायदो कळना जाल्यार तुमी सगळें रिजायन जावचें आमी वता म्हणून. आनी तांकां तेंय आमी अल्टिमेटम दिलां. हें जर समज तुमी 8 दिसां भितर जायना जाल्यार आमी तांचेर नो कॉन्फिडन्स आपलें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन वी वील फायल बिफोर द डायरेक्टर ऑफ पंचायत की हे सगळें इल्लिगल करतात आनी आमचे कडेन सगळो प्रूफ आसा. इल्लिगल केलें तो सगळो प्रूफ आसा. सभा जाल्या आनी हांवें एक इश्यू रेज केला गोस्ट हाऊजीस. गोस्ट हाऊजीस म्हळ्यार जिंगा हाऊजीसूय नाय. हांवें एकूच नोटिसां हाडला असली 6-7 तरी हाऊजीस आसतली एज पर माय इन्फॉर्मेशन म्हाका RTI इन्फॉर्मेशन मेळटे भाशेन. सो हिंगा एक आमगे पारोडा पंचायतीक जी पयली पंचायत बॉडी आसलेली पयली सरपंच आसलो तेणे म्हाका दिसता एक सिंगल विंडो सिस्टम तयार केल्ली म्हणून. सिंगल विंडो सिस्टम म्हणल्यार हे सायडीन पयशे घातले ते सायडीन NOC भायर सरली. सो पंचायती हेणी बाजार करून दवरलो आहा जी विकपा बसल्यान दिसता. बाजार आनी दुकान केल्ल्या भशेन केलां. सो ही पयलीं जाल्यार विकपा बसल्यान दिसता. सो ही सिंगल सिस्टम हांव आमगेले आमदारा कडेन आमगे LOP कडेन डिमांड करता की हेजेर मातशी इन्क्वायरी जावची आनी हें फ्युचरा अशें जावचें न्हू. म्हळ्यार कितें लोकाले 2 आमकां पंचायतीन लेटर येयली. एक लोकांचे 128 लोकाले पंचायतीन हें येयल्या इल्लिगल कंपाउंड वॉल काडून तेजें डिस्कशन जालें आनी तें भायर आनी एक आसा आनी ते दोनी घेयली आनी दोनी शोकन पुलीस काडपाक रेजोल्युशन घेयली आनी हें केलें. पूण तेज भायर आनी एक पॉयंट इश्यू जालो तो काडप की विदावट कोणाले व्हरून आसतना ताका नंबर सेक्रेटरीन दिल खूब लास्ट आतां टर्म 4 म्हूण जाल्यार दुसरी पंचायत जाल्यार पयलीं आनी सरपंच तेणी आनी लास्ट 2/2 एक पोतां एक फोट केला आनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलां. सो लोकांक हांव कितें म्हणा लोकांक घरांक लायट मेळना घर आसल्यार हें दिना उदक दिना आनी लास्ट तुमी चोयतले लास्ट 25 years पंचायत हांव चलयतालो म्हज्या अंडर आसलेली. सो हेसो केन्ना हुच्या सरपंचान केन्नाच कोणाले इल्लिगल नंबर दिलो नाय. त्यांची मागणी खातीर आमी आतां 8 दिसांनी आमी तांकां आश्वासन केलें दिलां की तेंचे पॉयंट आसा ते आमी फुडें व्हरतली आनी जें कितें आमकां हें जाता फ्लोटींग जाता कितें जाता ते आमकां प्रॉब्लेम जाता बरोबर सगळ्याक जाता. पावसाक खूब त्रास जाता. इस्कॉलाक भुरग्यांक त्रास जाता प्लस सगळे हायवे जाल्ल्यान सगळ्यांक त्रास जाता. लोकां दोतोरागेर सुद्दां वचपाक मेळना इस्कॉला भुरग्यांक इस्कॉल तेंकां मेळना तेन्ना एग्जाम आसा कितें आसता तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना ही दुर्गा बांदली कोणें आनी कितें करतलो आतां तें बंद जाल्लें सगळ्यांक उदक खंय वयतलें गांवां भरतात आनी दीस मात वाडटले म्हणून आमकां तें हांवें लोकां मदें हाडलें आनी तुमी कितें म्हणटा सांगा हेजें कितें एक्शन दिवपाचें. लोकांक सांगता आमी आतां कायदेशीर एक्शन करतली. जावपा दिवपा ना की कोणें पंचायती सांगलें आनी सांगलें नासलें तें मुखार आमकां तें घेवची ना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत चोरी घरफोडी आनी लुटमार हांचो अस्वस्थ करपी खिणांचो हुंवार येयला. घरां हॉस्टेल दुकानां आनी हॉटेलां लेगीत भिरांकूळ सहजतायेन निशाणे करतात. सरकार गोंय सुरक्षीत आसा असो दावो करता आनी पुलिसांनी चड सोद घेवपाचो अभिमान बाळगता जाल्यार गुन्यांव अखंडपणान चालू आसात. जर ख्यास्त खरी आसली आनी भंय आसलो जाल्यार गुन्यांवकार खुलेआम गुन्यांव करपाचे वय. बार्देस सावन काणकोणा मडगांव सावन फोंडा मेरेन चोर लॉक मोडून शटर तोडून लाखांनी भांगरां आनी रोख पयशे घेवन वतात. कुलूप लायिल्ली घरां विद्यार्थी हॉस्टेल व्यस्त बाजारपेठ हॉस्पिटलांत लेगीत धपको बसता. कांय लुटमार हिंसक जातात कांय लुटमार हे दिसाच्या उजवाडात घडटात. नमनो स्पष्ट गुन्यांवकार धाडसी संघटीत आनी निर्भय आसतात.
सोदून काडपाचें प्रमाण चड आसा अशें पुलिसांनी सांगलां. आरोपींक अटक करतात, गटात धरतात, पूण ख्यास्त खंय आसात. गुन्यांवकार रस्त्यार परतून येत रावले जाल्यार खरेंच कितें आडोप अस्तित्वात आसा. कर्मचाऱ्यांचो उणाव, रातची गस्त मर्यादीत आनी अंमलबजावणी उणी जाल्ल्यान व्हड वाठार उक्ते जाल्यात. एक अंतर गुन्यांवकार फाटीं सरतना शोशण करतात. गोंय सुरक्षीत आसा आनी गुन्यांव नियंत्रीत आसा अशें होम पोर्टफोलिओ हातांत आशिल्ल्या मुख्यमंत्र्यान परत परत सांगलां. पूण वाडत वचपी चोरी आनी लुटमारांचे आंकडे वेगळेच काणी सांगतात. हे आंकडे गृह खात्या खातीर गंभीर प्रस्न उपरासतात. विधाना भायर रणनीती आसा काय? कारण कायद्याचो भंय ना जाता तेन्ना गुन्यांव फकत वाडना, तो नित्यनेम जाता. गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. कारापूर सरवण गावात येवपी व्हड प्रकल्पांक लागून लोकांच्या दिसपट्ट्या जिणेचेर वायट परिणाम जाता. उदक, वीज आनी हेर सुविधांक ह्या प्रकल्पांचो व्हड फटको बसता. थळाव्यांनी ग्रामसभेचे प्रस्न उजवाडाक हाडले. हे ग्रामसभेन गावान येवपी व्हड प्रकल्पांचेर भर दिलो. थळाव्यांनी हेर प्रस्नय उप्रासले. ह्या प्रकल्पांक लागून तांच्या दिसपट्ट्या गरजांचेर परिणाम जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पंचायतीन थळाव्यांक तेंको दिवपाचें थारायला आनी गांवांत येवपी खंयच्याय प्रकल्पाचेर पयलीं थळाव्यां कडेन चर्चा करची पडटली असो नेम स्थापन केला. आणि आयच्या ही ग्रामसभेक आमी एक ठराव मांडलो. म्हणजे हो ठराव पयलीं सुद्दां मांडलेलो जसो की आमच्या गांव वाठारांत म्हणजे ग्रामपंचायत वाठारांत जर प्लॉटींग चालू आहा, कसल्या म्हणजे प्लॉट करपाचें चालू आहा जाल्यार ते प्लॉट करपी आहा ते प्लॉट फक्त 20 कारापूर सरवण पंचायतीचे जे सदस्य आहा, जे ग्रामस्थ आहा तांकांच एलोकेट करचे. किंवा जो कोण भायलो आहा, भायलो जो जर कोण हांगासर प्लॉटींग करता जाल्यार ताका कसलीच एनओसी दिवची न्हू, पंचायतीन कसलीच एनओसी दिवची न्हू. आनी जर भायलो कोण जर प्लॉटींग करता सुद्दां जाल्यार ताका कंडिशन घालून, एक कंडिशन म्हणजे 20 कारापूर सरवण पंचायतीचे जे ग्रामस्थ आहा, जे लोक आहा तांकांच ही जी एनओसी आहा म्हणजे हे जे प्लॉट आहा ते तांकांच एलोकेट जावपाचें असो आमी ठराव मांडलेलो आहा. आनी हेजेर फुडें डिस्कशन जातलें पंचायतीन आमी हे परत घेतले उतार. सर आमची हितून ती तळी आसली ती तेंच्यांनी प्रश्न घातले आमकां की तळी ती आमची सारकी करपाची की फुडली पिढीक ती बरी आसतली आनी जे आमच्या शेतान काम करता तांकांय बी ते उदक मेळटलें अशें म्हणून. आणि आता मेगा प्रोजेक्टा बद्दल काय पंचायतीचो कितें सपोर्ट आसतो? आतां हे फुडें जो मेगा प्रोजेक्ट येतलो तो ग्रामसभेक सांगपाचो आनी ग्रामसभेक सांगल्या उपरांत तो मागीर फुडलें डिसिजन घेवपाचें अशें लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा नागरीक. ताका तुमी सपोर्ट करतले? हय आमी सपोर्ट करतले आनी सदैवच आमी आमची ग्रामपंचायत ताका लोकांक अशीच सपोर्ट करून रावतली. म्हाका दिसता जवळ जवळ 70 ते 80 लोक उपस्थित जातले, ग्रामस्थ उपस्थित जातले आणि बऱ्यापैकी बऱ्या विशयांचेर चर्चा जाली आणि कितें कितें करपाचें लोकां कडसून आमकां बरें अजूनय कितें थोडें उरलां तें करपाचें हें आमकां तेंच्यांनी आमचे नजरेक हाडून दिलें. आणि आमच्या कडेन जाता तें आमी हेच्या फुडें सरपंच पंच हेच्या फुडें आमी तेचेर जे कितें ठराव घेतल्या तेची अंमलबजावणी करतले हें 100%. आनी लोकांचें कितें आसा हेच्या फुडें सुद्दां लोक अशेंच ग्रामसभेक घेवन आनी आमकां कितें आसा तेंच्यांनी कळोवन पंचायत जाता ते वेवस्थीत तेंचे कामां करतले. ताजेर कारण हांगा खूब वर्सां पासून की जमीन ह्या जमनीक कितें कितें कसोयलां आनी तें निर्णय खाल्ला पूण टील डेट पर्यंत ताका त्या जमनी बद्दल कांयच तेजो हें जावंक ना. तेन्ना त्या बद्दल पंचायतीन तेजेर कितें तरी एक मार्ग काडचो आनी जर ताका कितें मेळटा जर कितें हें जाता जाल्यार ताका एक सहकार्य करचें असो म्हूण तेंच्यांनी एक ठराव घेतला. तेंची फॅमिली हय तेजे फॅमिली
कोणाक तेजे फाटल्यान कोण आसा तांकां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांगे वाठारात श्री पायक देवाची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान चालू आसा. भाविकांनी व्हडा संख्येन धार्मीक कार्यावळींचो लाव घेतलो. देवाच्या पालखी उत्सवाक भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तिमय खीण. आज लालकी उत्सव आशिल्लो सकाळ फुडें. लालकी उत्सव 5:30 स्टार्ट जाता. पेडा कडल्यान लालकी नाच वाजयत गाजयत दोरनाच्याचे तालार वाजयत गाजयत ती हाडटा आनी भाविकांची गर्दी आसता भरपूर. तर लालकी ती भरपूर नाचयतात. नाचून नाचून ती परतून देवळाच्या प्रांगणां येता. प्रांगणाचे एक भोंवतण मारता आनी नाचून नाचून ती परतून आदले ते जाग्यार दवरतात. तेन्ना जेन्ना ती आमची मुर्ती देवळान दवरता तेन्ना सगळ्यांक प्रत्येक भाविकांक प्रत्येक कुडी एक एक एकट्याक दितात. तेजे नंतर आमचे 7 सुमार पालखी उत्सव आसा. ती पालखी 3 वर्सांनी गांव भोंवता. पयलीं स्टार्टिंगाचे ती आमगेली पेप्सी कडल्यान दाबामाळाच्या कोटालेच्यान ती सातेरीची देवूळ आसा ते सातेरी देवळां वयता. मागीर ती महामाया देवूळ आसा ते महामाया देवळान वयता. तशीच वचून ती दांड्या वरकट्या वयल्यान दांड्यार पावता. दांड्यार शिवशंकराचें देवूळ आसा ताका भेट दिता. शिवशंकरा वयल्यान ती परतून बेणार पावता. बेणारची कांदूळ पिशाक ती भेट दिता. तेजे नंतर ती वचत कट्यार वचोन बाजार खंडांतल्यान ती परतून दत्तात्रय मंदिरा कडेन वयता. दत्तात्रय नंतर ती पायकाचो मांड आसा त्या पायका मांडाच्या दंपाचो विसावा घेता. परतून ती 3 सुमार ती पालखी घेवन खुटीवाड्यार वयता. खुटीवाड्यार संगम तीर वयता. थंय भेट दिता. ते भेट घेवन परतून ती बाजार खंडांतल्यान बाजारान भोंवता. बाजारांतल्यान भोंवन ती परतून तशीच पुलीस स्टेशनार वयता. पुलीस स्टेशनार ताका पुलीस सलामी दितात. ती सलामी घेवन परतून तो मंदिरान परतून येता. सकाळची आमची लालकी पयली स्टार्ट जाता तेन्ना सगळे आमी गांवचे लोक तशें सगळे सांगे वाठारांतले भावीक हे लालकीचे नाचोवपाक मोठ्या उत्सवान तयारी आसतात. आनी लालकी नाचून जाले नंतर भायल्यांच्यान आमचे हेजेकडेन आसता थंयच्यान ती देवळा कडेन येता. आनी देवळा कडच्यान आमचो सगळो रावंड घेवन सारकें फूल हें करून घेता. आनी मागीर ती
लालकी आमी आमचे ते व्हडलें झाड जें आसा देवळा सायडीच्यान पेड ते पेडा मुळान दवरितात. तेज नंतर ती गुडी आसता ती दिता न्हू सगळे. गुडी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक भाविकांक आमी त्यो दिवपा लागूनच ते हें केल्ले आसता आनी त्यो कितें करता सगळ्यांनी मेळोन आमी त्यो सारकी पद्दती प्रमाणे सारकी काडून एकल्याक दिवपाची आमची ती एक पद्दत आसा ती आमी करतात. तेज नंतर कितें आसा तुमगे आतां? आयज तेज नंतर आमी आतां आमची जे वर्सां 3 वर्सां नंतर आमचो पालखी आसता पळय ती पालखी आमी आतां सजयतले देवा बसून आनी ते पालखी सजयले नंतर आमी कोट्टाले गांवांतल्यान पयलीं वयतले आनी तेजे नंतर अशें मुखार इलेले मुखार वचत रावन लास्ट आमी बाजार हें करून बाजारांतल्यान मागीर परते आमी देवळा कडेन येतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. फुडले 7 दीस तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सुके हवामान नितळ मळब तिगून उरतले. उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटले हवामान विभागान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपारा उष्णताय आसतली. सांजे परतून थंडसाण पातळटली. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. चडावत तापमानांत कांय प्रमाणांत वाड जाल्ल्यान उष्णताय अणभवपाक मेळटली. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. तापमानांत ना बदल. दीस उष्ण, सांजे थंडसाण, सुके हवामान, नितळ मळब, घोळटले थंड वारे. सोमारचे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडले 7 दीस तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सुके हवामान नितळ मळब तिगून उरतले. उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटले हवामान विभागान अदमास उक्तायला. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.